कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। ग्रोवर्स क्लब सदाशिवगड वतीन कारवार शहराच्या सरस्वती विद्यालयात मोटिवेशनल कार्यक्रम झालो। या कार्यक्रमात 15 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतले। ग्रोवर्स क्लब अध्यक्ष माजी MLA गंगाधर भट, कार्यदर्शी सुदेश मराठे, कुमटा प्राध्यापक पुष्पलता नायक, निवृत्त मुख्याध्यापक मारुती पाटील हे मी हजर आशिले। माजी MLA गंगाधर भटे मी विद्यार्थ्यांक काणी सांगले आणि विद्यार्थ्यांकडच्यान काणी ऐकले। आज दिनांक 4 जानेवारी 2023 आज आम्ही कारवारात सरस्वती विद्यालयात हायस्कुला भितर ग्रोवर्स क्लबातर्फे मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित केलो। ह्या स्पर्धे भितर ग्रोवर्स क्लबाच्या स्पर्धेत हे समोर जे विद्यार्थी दिसतात हे सगळ्यांनी भाग घेतलो। कार्यक्रम खूप सुंदर जालो आणि सांगच्या खूप आनंद जाता। अख्खा अंकोला तालुका आणि कारवार तालुक्या भितर जी स्पर्धा झाली त्या शाळे भितर हायस्कुला भितरली ही शाळा फर्स्ट आयिल्ली आसा। कॉंग्रॅच्युलेशन। स्कॉर्पिओ आणि बाईकमध्ये अपघात घडून बाईक सवार जाग्यावर मरण पावलो। ही घटना मुंडगोड शहराच्यान भायर घडली। मरण पाविल्लो बाईक सवार कोण आणि खंयचो पत्तो लागलो ना। अपघात केल्ली स्कॉर्पिओ जाग्यावेल्यान फरार जाली। जाग्यार येयले CPI सिद्धप्पा सिमानी भेट दिवन पळयले। स्कॉर्पिओ नंबर आधाराचेर पोलिसांनी शोध सुरू केला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार तालुकाच्या वैलवाडा ग्रामपंचायती भागाच्या खारगे जुगंगा नरेगा योजनेत उदका कालगी सुधारणा कामगारी चलच्या जाग्यार बुधवाराक IEC ॲक्टिव्हिटीज, जलसंजीवनी जागृती, विशेष महिला ग्रामसभा, महिला उद्योगीकरण अभियान आणि नरेगा योजनेचो माहिती कार्यक्रम जालो। या कार्यक्रमा वेळार उलयिल्ले वैलवाडा ग्रामपंचायती PDO नटराज यन ग्रामीण भागाच्या लोकांक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजना खूप उपयोगीक आसा। तेजेन ग्रामाच्या जनतेन नरेगा योजनेत मेळचे वैयक्तिक आणि समुदाय कामगिरीचे सदुपयोग करून घेवंक जाय अशें तेमी सांगले। सहाय्यक इंजिनियर अर्जुन नाईक आणि तालुका अधिकारी, ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य या वेळाचेर हजर आशिल्ले। सांप्रदायिक नुस्तेमारच्या होडीकाराचेर लाईट फिशिंग बोटीच्या लोकांन हल्लो करून जाळ पिंदील घटना भटकळ तालुक्याच्या तेंगेनगुंडी अरबी समुद्रात घडली। कर्नाटक राज्यात निषेध उरल्यार बी लिपचोरेन लाईट फिशिंग करचे अरबी समुद्रात सुरू आसा।
लाईट फिशिंग म्हणल्यार बोटीचेर जनरेटर दवरून समुद्रात LED फोकस लायट घालून नुस्तें मारचें कर्नाटकात बंद आसा. जाल्यार उडपी मंगळूर भागाचे बोट अरबी समुद्रात लाईट फिशिंग करतात. मंगळवार रात्रीन लाईट फिशिंग करचे बोटीचेर आशिल्ल्या नुस्तेकाराक लाईट फिशिंग बंद करा म्हूण समजून सांगल्यार सांप्रदायिक नुस्तेकाराचेर हल्लो केलो आनी जाळ पिंजले. आयशा नांवाच्या बोटीच्या लोकान हल्लो केल्ले बदल ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬೋಟು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಳ್ದು ಪೂರ ಬಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಗಿಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಳಿತು ಉಂಟು ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೆ ಉಂಟು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಜಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಬೇಪು ಗೀಪು 1,500 ಗಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಜಪ್ಪಿ ಈಗ ಐಶಾ ಹೇಳಿ ಬೋಟ್ ಹೆಸರು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೋಟು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಹೋಗಿದೆ, 1,000 ಗಾಳ ಹೋಗಿದೆ. आयच्यातलक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.